उगडापान पुस्तकांतले वासाप. तेदवा देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची न्हंय दाखयली. स्फटिका बरी जळजळतली. देवाच्या आनी ते शेळयेच्या सिंहासनांतावन देंवून येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वाळटली. न्हंयचे दोनी कुशींनी जिविताचो रूख आसलो. हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 फावटी फळ दिता तसलो. त्या रुखाची पानां जनांगांक वखदाक उपकारतात तसली. शिराप पडोवंक फावो जाल्लें कितेंच थंय पळोवंक मेळचें ना. देवाचे आनी ते शेळयेचे सिंहासन थंय आसतलें आनी ताचे सेवक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले. ताका ते मुखामुखी पळयतले. ताचें नांव तांच्या कपलार बरोवन आसतलें. थंय रातच आसची ना. तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडच गरज आसचो ना. कित्याक सर्वेस्पर देवच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगायुगांतर राजवट करतले. तेदवा देवदूतान म्हजे लागीं म्हळें, ही उतरां सत आनी फाथयेनेची. सर्वेस्परान सर्व प्रेरक आत्म्यांच्या देवान आपल्या देवदूताक धाडला आनी हें सगळें बेगीनच घडोवन येतलें म्हूण कळीत केलां. उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलों. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवादाच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस भागी. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. या सर्वेस्पराक उल्हासान घाव्या. आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवे ताचे समोर या. गितां गायनांनी ताका वाखाणुया. श्लोक. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवां प्रास व्हरतो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वतांचे शिखर ताचे. दर्यो ताचो, कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भूंय ताची. श्लोक. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. येया मान भागोव्या, सरपटोया. आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार धिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सरावाचे परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. श्लोक. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुमचेरच 17 दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत, अमल पियोन्यांत आनी हे चिनयेच्या राठावळींनी तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार 5 पडले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतेल्या सोमेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात त्या सर्व घडीतांतले तुमी शापितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचे उतर हें. वाकांनी
Tuka Krista.